आता तो पळय वोट करून भायर सरलेलो आसा आनी सकाळच्यान 6:30 जे आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरगांवच्या जे हांवें सगळे कडेन वचून सगळ्यांची भेट घेतली, सगळ्यांक मेळों वचून सगळ्यां कडेन उलोवप केलें. जे आमचे बूथ आसा ते दिसपान पळयलें जाल्यार जो टर्नआवट जाला जो आजून पर्यंत असो जालो कितें आतां ऑलमोस्ट 10 जावपाक गेली, 10 पर्यंत म्हाका ते 9:30 पर्यंत ऑलमोस्ट टर्नआवट वॉज अरावंड 30% सुमार आमचो टर्नआवट जाल्लो आसा ऑलरेडी. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा 100% की टोटल वोटींग मुरमाड गोवान जी आसा वी वील ट्राय टू टच अप टू 80% जी वोटींग जातली. आनी जो विश्वास आयज लोकांनी दवरलेलो आसा, जे आमचे कार्यकर्ते जे हिसपान इतली मेहनत घेता, इतले त्रास घेतलेलो आसा तेंच्यांनी, कित्याक फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसपाक लागलेलें आसा हे इलेक्शन जे आमी पळयता लोकसभा इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वलंट टू असेंब्ली इलेक्शनशें जाल्लेलें आसा. कित्याक सगळ्या भाशेनची कॅम्पेनींग जी असेंब्ली इलेक्शनाक करता त्या भाशेन जाल्लेलें आसा. लोकांक भायर काडपाक लागूनय असेंब्ली इलेक्शना भाशेन सगळे जाण वावरता आनी तेजे लागून हे सगळे पयल्या उपरांत जे कितलीशी म्हाका दिसता वर्सभर जालो हांव सांगीत येयलेलो आसा जे मुरगांवसून 80% वोटींग जे आमी घेतले भारतीय जनता पार्टीक ते नक्की घेतले. कित्याक आयज जो हांवें टर्नआवट पयलो आसा आनी जे लोक आयज भायर सरलेले आसा तो एकूच दाखोवन दिल्लो आसा कित्याक सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या फेवरान भायर सरलेले आसा, भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक लागून भायर सरलेले आसा, म्हाकाय खंय तरी सपोर्ट करपाक लागून ते लोक सगळे भायर सरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता जो मॅक्सिमम वोटींग आतां हांव पळयता जाला तो इट इज इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आनी जो आमी टार्गेट दवरला 80%ाचो 100% जातलो. कित्याक ऑपोजिशन म्हणटा ते हांगा खंयतरूच आमकां दिसलेलें ना. कित्याक आमी हांव सगळे कडेन भोंवता. फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट आयकलेलो हांवें कॅन्डिडेटाचो जो सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन विराटू, तेजो स्टेटमेंट आसलो कित्याक आमची सगळी तयारी आसा, बूथ लेवलाची तयारी आसा, सकट नांवा सकट आपण तुमकां दिवंक शकता म्हणून. पण आयज रियलिटीन तुमकां हांव मिडियाक सांगता वचून पळया, आयज रियलिटीन आयज हांगा ऑपोजिशन म्हणटा ते कांयच उरलेलें ना. आनी म्हाका खंय तो भंय दिसतालो. पण आयज म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा जे वोटर्स म्हाज्या बरोबर सदांच आसलेले आनी वांगडा रावलेले आयज ते सगळे जाण फूल फ्लॅश म्हाज्या बरोबर काम करपाक लागलेले आसा. सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीक लागून काम करपाक लागलेले आसा. सगळ्यांनी म्हाका उतर दिल्लेले आसा जे कंबाक लागून वोट मारतले म्हणून. असे खुबशे आमचे फ्रेंड आसा, आमच्या बरोबर समीर आसा, म्हाजे बाकीचे फ्रेंड आसा, हांगा आमचो मायकल बाब आसा वांगडा आसा. हे सगळे जाण म्हाज्या वांगडा असेंब्ली इलेक्शनाकूय आसलेले आनी आजून पर्यंत ते सगळे जाण बरोबर आसा. खूब बरें दिसता कित्याक सगळे जाण लोक बरोबर रावलेले आसा. खंयसरूच भेदभाव करनासतना एकूच एम दवरलेलो आसा सगळ्यांनी कित्याक हे फावटी भारतीय जनता पार्टीक जिखून हाडपाचें आनी मुरगांवसून जे आसा ते 80% वोटींग दिवपाचो हो सगळ्यांनी निर्णय घेतलेलो. कितें असो जादू केलो की तुमी सगळ्यांक एकी कडेन हाडपाचो प्रयत्न केलो? पळय जादू असो न्हू तेजे भितर, ताका जादू म्हणूंक शकना. कित्याक जादू केलेलो हांव डेव्हलपमेंटाचो जादू पयलीं करपाचो. बट आयज खंय तरी म्हाजें रिलेशन आयज आसा, आयज जे कनेक्ट म्हाजे लोकां कडेन आसा, जे हांवें लोकां कडेन तो विश्वास लोकांनी म्हाजेर दवरलेलो आसा, आयज तांकां खंय तरी दिसता बाबा हय संकल्प आसा तो आमचे डेव्हलपमेंट काम बाकीचे आमचे फ्युचराक लागून वावरतलो हो तांकां विश्वास आसा. कित्याक तेज्या लागून हांवें तुका म्हणलें सगळे समाजाचे लोक एक्रॉस ऑल रिलीजन सगळे जाण आयज वांगडा रावलेले आसा. आनी हेट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ मुरमाड गोवा. खरेंच तांकां हांव सल्यूट करता. कित्याक तेंच्यांनी बाकीचे कांय पळयनासतना खंयची पार्टी लेवल कांय पळयनासतना फक्त एक जो विश्वास म्हाजेर दवरलेलो आसा त्या विश्वासाचेर आयज ते सगळे जाण म्हाज्या बरोबर रावलेले. गोंयान लोकशाहीचो उत्सव साजरी करता आनी मुरगांवसून हांव पळयता सकाळच्यान हांव भोंवता खूबच बरो प्रतिसाद मेळटा. कित्याक एका एका बुथाचेर 250-300 जे ज्या बुथाचेर 750-800 वोटींग आसा थंय सुद्दां 300 वोटींग आतां पर्यंत जाल्लेलें आसा. सो लोकांचो प्रतिसाद खरोच बरो भशेन मेळटा आमकां. आनी जशें की MLA इलेक्शनाक सगळ्यांक जो हें आसता पळय जास्त करून MLA MP इलेक्शनाक कोण भायर सरूंक ना. हांगा तशें ना. हांगा सकाळसून जे लोकांक भायर काडूंक लागला ते पळोवपाक खरेंच बरें दिसता. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा बायलांचो जर फूल हांव म्हणटा 50% म्हणना 70% तरी बायलां सगळीं जाणां आमचे जे कॅन्डिडेट आसा पल्लवी धेंपो तांकां वोट घालतली. आनी आमच्या सगळ्यांची एकूच आसा की परत आमकां एकदां PM म्हणून नरेंद्र मोदीजी जाय ह्या इंडिया खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर. सो सगळ्यांक हांव मागता की घरांतसून भायर सरपाचें आनी आपलो जो हक्क आसा तो बजावून आपले जे वोट आसा ते घालपाचे. मागीर पश्चाताप करून काय फायदो ना.